मॉन्टी थर्सडे जाले उपरांत शुक्रारा क्रिस्तांव भावांनी गुड फ्रायडे मनयलो. गोंयच्या सगळ्या इगर्जांनी पुरसांवां आनी मीस करून मनीस कुळये खातीर जेजून सोंसलेल्या त्रासांची भौसाक कल्पना करून दिली. पळयात क्रिस्तांव भावांचो गुड फ्रायडे. RDX गोवा खातीर जोझफ फर्नांडीस. ताचे संवसाराचो सोडवण दारूम पडला. उबी रावात. तशेंच ताजें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विळ्ळोलें. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी तें पिंजचें न्हय, पूण सर्तीक घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे पोरी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडोवन आयलीं. तांणी म्हजीं आंगोस्त्रां आपणा मोदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सर्ती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या खुर्साची ताजी आवय, ताचे आवयची भयण, क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदाल्याची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिशाक म्हणलें, ही तुजी आवय.